नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावडे सविस्तर खबर हेडलाइन्स brought to you by पंचामृता। घरमंत्री अमित शहाचे हस्तुकी म्हजे घर स्कीम उक्ती 2,500 कोटींचे 19 प्रकल्पांचो बुनियादी फातर घरमंत्र्यान केली गोंय सरकाराच्या उपक्रमाची तोखणाय। एसटी विशीं एक्टिविजम करता म्हूण हल्लो रामान पुलिशेक दिल्लो स्टेटमेंट प्रुडंटान पळयला। रामा बडयतल्यांक वळखता मात मास्टर माइंड राजकारण्याचें नांव ना। सत्तेर आयल्यार मयेकारांचे 100% विशय तडीक लायतले। मुख्यमंत्र्यान मयेकारांचो घात केला। आप मयेकारांक मालकी हक्क दितले केजरीवालाचे मयेकारांक उतर। चिमला घरमंत्र्यान स्वता पळोवचें मादय गोंयकारांचीच उरतली स्पश्ट करचें। म्हज्या घरा सकयल इंदिरा नगर सेटलमेंट मोडून युनिटी मॉल बांदचो आरजीचे सरकाराचेर फार। रामा काणकोणकार हल्ल्या विशीं आंदोलना वेळार बेकायदेशीर जमाव केल्ल्या खातीर युरी विजय धरून 450 आंदोलकांचेर पणजे पुलिसांनी घालो FIR। टायगर रिझर्व फायल खंय शेणली पणजे पुलिसाचो अनवळखेचेर FIR। 23 मार्च 2018 खंय फायल शेणिल्ली 7 वर्सांनी CECन सांगल्या उपरांत FIR। कर्नाटकांत चामराजनगर जिल्ह्याच्या हनूर रानात 12 वर्सांच्या वाघाक मारलो। कातरून 3 कुडके केल्ले मेळ्ळे। थळाव्यांनी मारला आसुये। राना खात्याक दुबाव। घरमंत्री अमित शहाच्या हातान तुळशीक उदक घालून म्हजे घर स्किमीचें उक्तावण। NBCC वरवीं बांदपाक घेतिल्ल्या आनी बाकीच्या प्रकल्पांची बुन्याद घाली। 2,451 कोटीचे 19 प्रकल्प। मुख्यमंत्री सुवाळ्याच्या माचयेवेल्यान उलयलो। मोदी सरकार गरीब मागास शेतकरी घटकांक वयर काडटा तसो मध्यमवर्गीयांकय थाकाय दिता। घरमंत्र्यान गोंय सरकाराच्या उपक्रमाची तोखणाय केली। ही एक फक्त येवजण न्ही, ही चळवळ आसा, ही एक मोहीम आसा। ही चळवळ कायद्याच्या कचाड्यांतल्यान शिरकल्ली आणि ह्या घराब्याची सुटका करपा खातीर म्हज्या सरकारांतल्या म्हज्या प्रशासनांतल्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटांतल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांनी ती ताच्या नांवार करून दिवपा खातीर म्हजें घर ही योजना तुमच्या मुखार दवरल्या। म्हाका म्हज्या गोंयकारांत बांदलेलें घर हे ताच्या नांवार जावपाक जाय हे तितकेच म्हत्वाचें आशिल्लें। आमी जी सुरू करता ती योजना फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर प्रत्येक गोंयकाराचें घर हे ताच्या नांवार करून दिवपा खातीर आमचें सरकार हे म्हजो घर म्हजो हक्क आसा ह्या नात्यात आमचे सगळे पदाधिकारी वावुरतले। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गस्थ मनोहर पर्रिकर जी को भी बहुत मनपूर्वक याद करना चाहता हूं। इन्होंने सादगी, ईमानदारी और दूरदर्शिता के कई परिचय देते हुए गोवा का नाम पूरे भारत में रोशन करने का काम किया था। लगभग 11 प्रकार की अलग अलग कानूनी चुंगाल में फंसे हुए गोवा के नागरिकों के अपने मकान का अधिकार देना और कल से वो कह पाएंगे कि ये घर मेरा घर है, ये माझा घर है। ये बहुत बड़े एक प्रकार से एम्पावरमेंट की निशानी है। मैं प्रमोद सावंत जी को बधाई देना चाहता हूं। एक ही लेजिस्लेशन से, एक ही कार्यक्रम से 10 लाख लोगों को अपने घर का मालिक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की गोवा सरकार ने किया है। 15 साल से मैं गोवा आ रहा हूं। गोवा में जिस तरह से एक के बाद एक योजनाएं और समस्याओं का समाधान हो रहा है,
गोवा को पूर्ण विकसित बनने में 47 तक राह नहीं देखनी पड़ेगी। 35 से 37 के बीच में ही हमारा गोवा पूर्ण विकसित गोवा बन जाए। हमारा गोवा भारत माता के माथे पर की बिंदिया है। सरकाराच्या कार्यक्षमतेचेर खापरेश्वर एसटी पोर्टफोलिओ विशीं आपण आवाज काडटालो ते फाट वयर आपल्याचेर हल्लो जाला। रामा काणकोणकाराचो पुलिशेक स्टेटमेंट। हल्ल्या विशीं पुलिसांक दिल्लो 6 पानी स्टेटमेंट प्रुडंटाक पळोवंक मेळ्ळो। बडयतना वापरिल्लीं उतरां स्टेटमेंटांत आसात। मिंगेलाक तो नांवा सकट वळखता, बाकीच्यांक दाखयल्यार वळखतलो। मास्टर मायंड राजकारण्याचें मात नांव ना। 18 सप्टेंबराक एक्टिव्हिस्ट रामा काणकोणकाराचेर करंजाळे जाल्ल्या हल्ल्या विशीं रामान 2 सप्तकां उपरांत पुलिसांक स्टेटमेंट दिलो। पुलिसांक दिल्लो 6 पानांचो स्टेटमेंट प्रुडंटाक पळोवंक मेळ्ळो। स्टेटमेंटा प्रमाण रामाचेर हल्लो करतना हल्लेखोरान खंय ताका वायट उतरां दिलीं। राखणदार तूं गोंयचो अशें म्हणलें। आनीक एकल्यान खंय केबल घेवन मारपाक सुरवात केली। मारपाक आयिल्ल्या मदल्या एकट्याक मिंगेल आरावजो म्हूण तो वळखता। हेरांक दाखयल्यार आपूण वळखूं शकता म्हूण रामान सांगलां। ह्याय पयलीं खंय मिंगेलान ताचेर 2 फावट हल्लो केल्लो। करंजाळे जाल्ल्या हल्ल्या वेळार एकल्यान खंय आमच्या आमदाराचें नांव पिड्ड्यार करता काय म्हूण उतरां काडलीं। दुसऱ्यान खंय तुका एसटी पोर्टफोलिओ जाय काय विचारून जातीवाचक उतरां काडलीं। एकलो खंय खापरेश्वर जाय काय म्हूण विचारतालो। मिंगेलान खंय ताका सुरो दाखयलो। एकल्यान खंय हेल्मेट घाल्लें। ताणें कोणाक तरी फोन केल्लो। फोनार खंय काम हो गया म्हूण सांगतालो। मजगतीं सरकाराचे कार्यक्षमतेचेर खापरेश्वर एसटी इशू वा 4 एसटी आमदार आसतना एसटी पोर्टफोलिओ घरमंत्र्या कडेन कित्याक अशा मुद्द्यांचेर रामा व्हिडिओ करतालो। आपूण ते सगळे विशय लावन धरता म्हूण हे सगळे हल्ले जाल्यात। रामान पुलिसांक ही जबानी दिल्या। मात इतले दीस चर्चा चलिल्ली तशें मास्टर मायंड वा राजकारण्यांचें नांव मात रामाच्या स्टेटमेंटान ना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। बीजेपीन मयेकारांक फटयल्यात। आपाचें सरकार सत्तेर आयल्यार मयेकाराचो जमनीच्या हक्काचो विशय 100% तडीक लायतले। आपाचो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवालाचें मयेकारांक उतर। बीजेपी आनी काँग्रेसीची खंय मिली भगत चल्ल्या। मयेकारांक जमनीचो मालकी हक्क दिवपा पासून खंय कोणूच आडावंक शकना। मया आपाची जाहीर सभा। 2014 में एबोलिशन एक्ट 2014 पास किया गया था कि नहीं किया गया? उस कानून के तहत आपकी ये सारी जमीन सरकार ने एक्वायर कर ली। सारी कस्टोडियन लैंड, इवैक्यूई प्रॉपर्टी सरकार ने ले ली। ये कहा गया था कि जो व्यक्ति जिस जमीन पे बैठा है, जिसकी पोजीशन में लैंड है, उसको दे दिया जाएगा, उसको मालिकाना हक दिया जाएगा। बोला था कि नहीं बोला था? आज तक नहीं दिया गया। अब मुझे पता चला कि थोड़े दिन पहले प्रमोद सावंत जी ने, सीएम ने बोला है कि ये सारी सरकारी जमीन है, इसके ऊपर सरकारी काम किया जाएगा, आपको इसका मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा। ये तो धोखा है। 2014 में जो काम हो जाना चाहिए था, हर चुनाव के अंदर ये आते हैं, राजनीति करते हैं। 2014 के अंदर जो मालिकाना हक आपको दिया जाना चाहिए था, आज 10 साल के बाद आके कहते हैं आपको मालिकाना हक नहीं देंगे। हम दिलाएंगे आपको मालिकाना हक। आज केजरीवाल आपको प्रॉमिस करके जा रहा है आम आदमी पार्टी आपके लिए लड़ेगी। प्रमोद सावंत की हिम्मत नहीं है। हम उनको चैलेंज करते हैं कि आप लोगों का मालिकाना हक रोक के देखो, आम आदमी पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी। हम आपको मालिकाना हक दिलाएंगे। राजेश जी लड़ेंगे आपके लिए, श्री कृष्णा परब लड़ेंगे आपके लिए, पूरी आम आदमी पार्टी लड़ेगी, अमित जी लड़ेंगे, वेंजी लड़ेंगे, सब लड़ेंगे आपके लिए। एक एक पार्टी का कार्यकर्ता आपके लिए लड़ेंगे, आपको मालिकाना हक दिला के रहेंगे। और अब मैंने अफवाह सुनी है कि प्रमोद सावंत अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को मयम से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ आपका मालिकाना हक छीनते हैं और अपनी पत्नी को यहां से चुनाव लड़ाने की हिम्मत करते हैं। वोट दोगे उनको? 20 लाख पॉपुलेशन है गोवा की। उन 20 लाख लोगों में उनको अपनी पत्नी मिली चुनाव लड़ाने के लिए। गोवा की कोई महिला, आम महिला चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती?
आम आदमी पार्टी को जब चुनाव लड़ाना था तो वेंजी को उन्होंने चुना था। वेंजी एक आम आदमी है। मैं देख रहा था पिछले 60 साल के अंदर कुछ चंद परिवार हैं गोवा के, 13 या 14 फैमिलीज हैं। इन 13 या 14 फैमिलीज ने गोवा के ऊपर कब्जा किया हुआ है, गोवा की सरकार के ऊपर कब्जा किया हुआ है। चिंबला युनिटी मॉल वाठाराची घरमंत्र्यान स्वता पळवणी करची। म्हजें घर स्किमी सकयल बेकायदेशीर इंदिरा नगर सेटलमेंट मोडून त्या जाग्यार खंय युनिटी मॉल बांदात। गोंयकारांचीच घरां रेग्युलरायज करची, रेग्युलरायज घरांचो डाटा आउट करचो। म्हादय गोंयकारांचीच उरतली म्हूण अमित शहान स्पश्ट करचें, आर्जी मागता। चिंबला येवपी युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ मादयचो इशू म्हजें घर येवजणे खाला बेकायदेशीर घरांचे रेग्युलरायझेशनाच्या मुद्द्यांचेर आर्जीचो सरकाराचेर फार। सो अमित शाह जो आसा सो ताका एक रक्ताचो ट्रायबल जावन हांव एक विनंती करता, तेणी चिंबल गांवान येवचें आनी चिंबल गांव कसो आहा, एक तयार लेक आमची कशी आहा, जिका आमी आवय म्हणटा, जिवनदायिनी म्हणटा, आमची लायफलायन म्हणटा, ताका पळोवचें आनी कशें आमचे सगळे ट्रायबल्स ते उदकाचेर जगता पण तुवें पळोवचें आनी येवचें आनी पळोवचें। पयलें आसा की म्हाज्या घर अंदर जे गव्हर्मेंट लँड आनी बाकी सगळी जी कॉम्युनिटी लँड तेज्या अंडर जी घरां येता, जी एनक्रोच केल्ली लँड आसा ती रेग्युलर करपाची अशें म्हाज्या घराच्या अंडर इनिशिएटीव आसा। सो आमची जी इंदिरानगर स्लम आसा आमी सांगला की ती 50,000 स्क्वेअर मिटर एनक्रोच आनी चडशे 98% मायग्रंट आशिल्ले लोक आसा, ते म्हाजें घर न्हू, ते मायग्रंटाचें घर। सो ते स्किमी तुम्ही ते डेमोलिश करचे, ते एनक्रोचमेंट डेमोलिश करचे आनी ते म्हाजें घर आहा ते थंयसर काडून ते डेमोलिश करची, इंदिरानगर बस्ती फूल डेमोलिश करची आनी थंयसर तुमी विचार करचो युनिटी मॉल हाडपाचो पण आतां थंयसर विचार करचो। आमकां युनिटी मॉल जाय पूण खंय जाय, त्या मायग्रंटांच्या 15,000 स्क्वेअर मिटरचो गव्हर्मेंट लँड आसा पळय जो मायग्रंटांनी एनक्रोच केला, ती घरां तुम्ही डेमोलिश करा, थंय युनिटी मॉल हाडा। ज्या जाग्याचेर तुम्ही प्रपोज केला युनिटी मॉल, आमचे चिंबलाचे विलेजर्स आनी रेव्होल्युशनरी मंच आमी केन्नाच येवपाक दिवपाचे ना। सीएमाच्या तोंडांच्यान आयकपाक जाय, आमकां अमित शाहाच्या तोंडांच्यान आयकपाक जाय की म्हादय ही गोंयकारांची आनी गोंयांतूच उरतली म्हणून। तपासता जे बीजेपी कडेन आसा जाल्यार तेंच्यांनी डेटा आउट करचो। अमित शाहाच्या हातीन व्हडली एलईडी स्क्रीन लावन कितले गोंयकारांची घरां तुम्ही रेग्युलरायज करतले आनी कितल्या मायग्रंटांचे झोपडपट्टेतले बस्ती तुम्ही रेग्युलरायज करतले, डेटा आउट करचो। हे प्रूव्ह जाल्ले आसा की ह्या मायग्रंटांनी ह्या बीजेपी विकते घेतलेले आसा, गव्हर्मेंट लँडाचेर कितें आसा ते रेग्युलरायज करपाक जाय, फक्त गोंयकारांचेच करा। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। रामा काणकोणकार हल्ल्याचेर निशेध आंदोलना वेळार बेकायदेशीर जमाव केल्ल्या प्रकरणात विरोधी पक्ष फुडारी युरी गोवा फॉरवर्डाचो विजय 450 अनवळख्यांचेर पणजे पोलिसांनी एफआयआर घाला। एफआयआर घालो म्हूण थंड रावचें ना, विजयाची शिटकावणी। 19 सप्टेंबराक रामा काणकोणकाराच्या सपोर्टांत केल्ल्या आंदोलना वेळार बेकायदेशीर जमाव केल्ल्या आरोपा-वेल्यान पणजी पुलिशेन आमदार विजय सरदेसाय आनी एलओपी युरी आलेमांव धरून आनी 450 जाणांचेर एफआयआर घाला। A protest was held in the city of Panjim on 19th September to protest against the brutal attack on activist Rama Kankonkar. But in this matter, now Panjim police have registered FIR against Goa Forward Party chief Vijay Sardesai and leader of opposition Yuri Alemao and other known and unknown 450 accused persons. Panjim police have booked all of them for the alleged rioting and unlawful assembly. Mukesh Kumar for Prudent. टायगर रिझर्वाची फायल मिसिंग, पणजे पुलिशेचो अनवळख्याचेर एफआयआर। गोंया खातीर वाघ राखीव वाठाराच्या संविधानाचो प्रस्ताव फायल खंय शेणल्या। 23 मार्च 2018 खंय फायल मिसिंग जाल्ली। 7 वर्सां उपरांत एफआयआर। डेप्युटी कन्झर्वेटर आनी राना खात्याच्या हेड क्लार्कान केल्ल्या कागाळी वेल्यान पणजे पोलिसांनी एफआयआर केला। File related with the proposal for the constitution of Tiger Reserve for the state of Goa had went missing on 23rd March 2000. But after 7 years now, Panjim police have registered an FIR against a known accused person or persons for committing theft of that file on the basis of a complaint given by Deputy Conservator of Forest.
In the complaint, it has been mentioned that on 23rd March 2018, it was noted that the file related with the proposal for the constitution of Tiger Reserve for the state of Goa had went missing. Recently, this matter had come up before the Supreme Court also, and Supreme Court was surprised to know that till date, FIR has not been registered. But after delay of more than 7 years, now the FIR has been registered, that too against the unknown accused person. Though, according to sources, Panjim police have initiated investigation in this matter. Mukesh Kumar for Prudent. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक पळयत रावात. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपूय म्हजे कर्तव्य आसा. आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातले पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड. कर्नाटकांतल्या चामराजनगर जिल्ह्याच्या हनूर रानात 12 वर्सांच्या वाघाक मारलो. वाघाक कातरून ताचे 3 कुडके केल्ले सापडले. वाघाक खंय मारून पुरिल्लो. थळाव्यांनी मारला आसुये म्हणून राना खात्याक दुबाव. मजगती जुनांत ह्याच वाठारांत महादेवेश्वर अभयारण्यात 5 वाघ मारिल्ले. राना खातें पोलीस प्रकरणाचो सविस्तर तपास करतात. कर्नाटकातल्या चामराजनगर जिल्ह्यातल्या महादेवेश्वर अभयारण्यात गेल्या जून महिन्यात म्हणजे 3 महिन्या पहिली 5 वाघांची हत्याकांड आमकां जाल्ले आमी पळयलेले. ही जे प्रकरण आसा ते प्रकरण ताजें आसतनाच आतां आणखी एक प्रकरण थंय भायर येल्लें आसात. त्याच जिल्ह्यातल्या वणूर हांगासरल्या जंगलात एका वाघाची हत्या करून तेका एका जमनीत पुरयल्ले आढळून येल्ले आसात. आणि ह्या प्रकरणाचे तपास सध्या कर्नाटकाचे वन विभाग आसा तो करीत आसात. आमकां मेळालेल्या म्हायतीनुसार ह्या वाघाची शिकार आसा ती शिकार करून तेजे 3 तुकडे करून तेका जमनीत पुरयल्ले. त्याच वेळाचेर जे गस्त घालपी जे वन अधिकारी आसात ते जंगलात गस्त घालत आसतना तांकां दुर्गंधी येयल्ली. आणि दुर्गंधी खंयची म्हणून तेंच्यांनी जेन्ना जी खांदलेल्या मातीत जी पुरलेले जी काडून पळयल्यार थंय तेका वाघाचे अवशेष सापडले. त्यानंतर तेंच्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांका माहिती दिल्या उपरांत काल शुक्रवारा दिवसभर विविध पथकाच्या सहकार्यान तेजी शोध मोहीम आणि तपास सुरू आशिल्लो. त्या वाघाची ज्यो आनी की अवयव सापडतात ते पळोवपा खातीर तेंच्यांनी तपास सुरू केल्लो आसतात. त्या वाघाचे 3 तुकडे केल्ले 3 ठिकाणी तांकां सापडिल्ले आसात. तेच्यानुसार अशें कळून येता की ह्या वाघाची एक भिशन अशी हत्या केल्ली आसात. हत्या करपी जो संशयीत आसात त्या संशयितीची सध्या ते तपास आसा तो तपास करीत आसात. तेजो शोध घेत आसात. तो सध्या फरार आसात अशी माहिती उपलब्ध जाल्ली आसात. दरम्यान कर्नाटकाचे वनमंत्री ईश्वर खंड्रे यांनीही या प्रकरणाचो तपास ताबडतोब करचो आणि कठोर कारवाई करची. तशेंच वाघा खातीर जे रक्षा दिवपा खातीर एक कडक व्यवस्था वन विभागान करची असो आदेश त्यांनी दिल्लो आसात. सध्या ह्या प्रकरणाचो तपास चालूच आसात. प्रोडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. युवा काँग्रेसीची मेंबरशीप ड्रायव्ह 12 ऑक्टोबरासावन सुरू. गोंयच्या तरणाट्यांनी फुडें सरून वांटो घेवचो भारतीय युवा काँग्रेसीचो राष्ट्रीय सचिव स्वप्नील पाटलाची मागणी. तरणाट्यांक सशक्त करपाचो युवा काँग्रेसीचो हेत स्वप्नील पाटील उलयला.
भारतीय युवा काँग्रेसी खातीर मेंबरशीप ड्रायव्ह 12 ऑक्टोबराच्यान सुरू. गोंयच्या तरणाट्यांनी फुडें सरून रेजिस्टर करचें अशें भारतीय युवा काँग्रेसीचो राष्ट्रीय सचिव स्वप्नील पाटिलान उलो मारला. इसमें मंडल स्तरीय में हमारे 21 सदस्य, विधानसभा में 33, जिला में 37 और राज्य स्तरीय में 69 मेंबर्स हम लोग इलेक्ट करेंगे. चुनाव की प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले हमारे यहाँ पर मेंबरशिप होगी. मेंबरशिप की शुल्क हमने 50 रुपये रखी है. जो व्यक्ति जितने ज़्यादा वोट करेगा उसी आधार पर, यानी सदस्यता को ही आप वोटिंग मान सकते हैं. निष्पक्षता के लिए हमारा अपना विथ IYC एक ऐप है. उस ऐप के माध्यम से हमारी मेंबरशिप होगी. उसमें उस व्यक्ति को अपना मतदाता परिचय पत्र और साथ में ही आपका पहचान पत्र, उसके लिए वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई एक दस्तावेज का होना आवश्यक है. साथ में उसको अपनी लाइव 8 सेकंड का वीडियो भी बनाना है. यह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय युवा कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण पूरी मुस्तैदी के साथ निष्पक्षता के पक्षधर है, ताकि किसी भी तरीके की कोई शंका किसी में फर्जीवाड़ा के ना हो. सर, अभी आज इलेक्शन कमिश्नर भूपेंद्र जी ने और AR मणिन्द्र जी ने इलेक्शन का मेंबरशिप अनाउंस किया है. तो फॉर नेक्स्ट 7 डेज अभी ये फिल्टरिंग चालू होगा कि कौन कौन एस्पिरेंट्स है, यहाँ गोवा में कौन कौन यूथ कांग्रेस का इलेक्शन लड़ना चाहता है, और जो उसमें एस्पिरेंट अगले 8 डेज के प्रोसेस में हमारे सामने नाम निकल के आएंगे. उसके बाद 12 तारीख से नॉमिनेशन स्टार्ट होंगे. तो ये जो आज 4 तारीख है, तो 4 to 12 ये पीरियड उसी के लिए है कि हमारे कोऑर्डिनेटर्स है सुधाकर जी, वो इलेक्शन कमीशन सर ने वो कोऑर्डिनेट्स भी अभी भेजे हैं. तो ये हमारे कोऑर्डिनेटर्स अगले 7 दिनों में हर असेंबली में जाएंगे, हर ब्लॉक में जाएंगे, हर म्युनिसिपल काउंसिल में जाएंगे. मोपा विमानतळार आंदोलन केल्ल्या थळाव्या टॅक्सीकारांक सोमारच्यान स्वतंत्र टॅक्सी कावंटर. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान कावंटर दिवपाची मागणी खंय मान्य केल्या. मोपात तणाव जाल्या उपरांत आमदार प्रवीण आल्लेकार आनी आमदार जीत पेडणेच्या टॅक्सीकारांक स्वतंत्र टॅक्सी कावंटर दिवचो म्हूण मागताले. मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जे टॅक्सीवाल्यांचो वाद जाल्लो तो खूब दीस जाले. हे तेंच्यांनी जे पळय केल्ले पळय ते म्हाका दिसता जो स्ट्रायक केल्लो पळय तेंच्यांनी तो विचार करूंक ना आनी तांकां ते कळोंक ना. म्हाका दिसता जे पळय जी रेट वाडयल्ली पळय ती रेट वाडोवंक नासली, तेंची रेट वाडोवंक नासली. टॅक्सीवाल्यांची रेट सगळ्यांची तशीच आसलेली, इक्वल आसलेली. जे पळय पार्किंग, प्रायवेट पार्किंग आहा कमर्शियल, तेजी रेट ती वाडयल्ली आनी तेजी रेट वाडयल्ली म्हणून तेंच्यांनी पळय जे पळय भायर कावंटरा भायर आसात आनी ते पार्किंगेक दवरताले पळय, ते पार्किंगचे तेंकां ते सुबेसे जाले. कित्याक जे पार्किंग आहले आयज आमचे टॅक्सीवाले सगळे भाव आसा तेंची पार्किंग खंयसरूच गव्हर्मेंटान वाडोवंक ना. ताका लागून तेंचें मिसअंडरस्टँडिंग खंय तरी जालें म्हाका दिसता. जे पळय तांकां सांगलेले ते सगळ्यांनी कावंटरार येवचें म्हणून, कित्याक हे कावंटरार नासलेले ताका लागून तेंच्यांनी सगळ्यांनी कावंटरार येवचें आनी कावंटरा वयरसून ती भाडी व्हरची म्हणून ते टावटींग खंय आहा ते बंद जावचें म्हणून तसो एक तो गव्हर्मेंटाचो हे आसा. कित्याक खंयसरूच ते इलिगलिटी हे खंयसर आसचें न्हू. जो आयज आमचो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, जो आयज सगळे आमच्या देशाचे लोक येतात, आमच्या पेडण्यान पयलीं एंट्री जातात तेन्ना तांकां बरी सुविधा मेळची म्हणून आयज आमच्या गोंयांत आमचो डायनेमीक CM हो आमचो बऱ्यान बरें काम करता आयज. आनी हेजो वाद जाल्लो तेन्ना त्या टायमार ते म्हाका दिसता म्हाज्याय कडेन अपॉयंटमेंट घेवंक ना तेंच्यांनी, म्हाजे कडेन येवंक नासले. ते डायरेक्ट तेंच्यांनी ते आमच्या सरदेसाय आनी आमच्या मनोज परब हांकां घेवन येयले ते. पूण भायरसून तशेंच आमचो पयलींचो आमचो डेप्युटी CM तो आहलो तेज्याय कडेन गेले म्हाका दिसता ते, आनी तेंच्यांनी पूण ते काम हे करूंक शकूंक ना. कित्याक जे पळय आयज आमी केले, आयज हांव आमच्या पेडणे तालुक्यान पेडणे आनी आमचो आमदार म्हाजो बेस्ट फ्रेंड आमचो जीत आरोलकर तो आमचो दोगांयनी मेळोन ते आयज आमी CMा कडेन वचोन ते जाता इतले फास्ट तेंचे सॉल्व करून दिले. आनी जे पळय आयज तांकां कावंटर तेंचो म्हणून आयज आमकां
सीएमान सांगून सीएमान तांकां प्रायवेट एक कावंटर दिल्लो आसा आनी एक ना म्हटल्यार आयज आमच्या पेडणेकारांचे थंयसर ब्लू टॅक्सी कॅब एक आहा कावंटर, तसोच आमचो जेमिस तो एक कावंटर आसा आनी हो तांकां थर्ड कावंटर. अरबी दर्यांत तयार जाल्लें शक्ती चक्रीवादळ आतां गुजरातच्या दर्यादेगेवेल्यान महाराष्ट्राचे दिशेन सरकता. हवामान खात्याचो सिंधुदुर्ग जिल्ल्या मेरेन अलर्ट. 45 ते 55 किलोमीटर नेटाचें वादळी वारें. नुस्तेमारांनी दर्यांत वच्चें न्ही, वेधशाळेची शिटकावणी. हडप केल्ली कोमुंदादीची जमीन परत कोमुंदादीच्या नांवार करची, हणजूणच्या कोमुंदादीची मागणी. हणजूणच्या कोमुंदादीची जमीन हडप केल्ल्या आरोपा सकयल शिवशंकर मयेकाराक ताब्यांत घेवपाची ईडीक वॉर्ड मेळ्ळ्या उपरांत हणजूणची कोमुंदाद मिडिया मुखार पावली. हणजूणच्या कोमुनिदादीची जमीन हडपल्या. कोमुनिदादीची जमीन परत कोमुनिदादीच्या नांवार करची म्हूण हणजूणची कोमुनिदाद मिडिया मुखार. आम्ही FIR केला तेन्ना तितून ईडी भितर येयली. ईडीन म्हाका समन केलो, ईडीसीन गेलो आनी तेंचे फुडल्यान प्रश्न म्हाजे स्टेटमेंट दिलो आनी सगळें जालें. आफ्टर दॅट दे वेंट तेंचे इन्वेस्टिगेशन करून तेणी रेड मारली आनी नाव एट प्रेझेंट 2-3 दीस जाले ते शिवशंकराक तेणी कस्टडीन घेतलेलो आहा. सो हांव मागता डिपार्टमेंटाशीन आमचे वेगळीचे वेगळी आमकां जमीन पोत्ती मेवल्या पुरो. प्रुडंटा खातीर श्याम फडते. आदल्या तेंपार फातोटेर कोंबो आरडटालो आनी सुर्या बरोबर वासुदेव गांवांनी भोंवतालो. सकाळ भक्तिमय करपी वासुदेवाचो जागो कालांतरान मोबायलाच्या आलार्मान घेतला. आतां वासुदेव दिश्टी पडलो काय त्यो यादी ताज्यो जातात. बुलेटीन सोंपतना पळोवया वासुदेवाचें भक्तिमय गायन. मुला मुलींच्या नावानं दानो करावे वासुदेवाला. भावा बहिणीच्या नावानं दानो करावे वासुदेवाला. भंडार भरावे जे जयकार घडावं केले दान धर्माची दावं. परिवार सुखाचा राहावं वासुदेवाचं आशीर्वाद द्यावं. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकेत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पयशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले एंटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणांत हाडटा आनी न्यूरोडिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.